हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी हा? होप सो सगळी बरी हा. म्हणून आम्ही बरी हा. माझे कवरी जाल्या, माझ्या हात तितू दुखना. सकाळीसून बिझी आसलोली. सो आता बाबा डॅडीक सोडा आलोलो. सो तेका लागून तेका असो 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 रावंड करून बसयला. डॅडी आनी मामी न्हालोली. मुखार सांगता कितें जालें तें. ओके, तेका असो बसयलाय. कित्याक आतां रडटालो. डॅडी न्हालोलो तेका लागून रडटालो. आतां डॅडीक सोडिना, डॅडी इलेल्याक. तेका आतां असो आतां कार्टून लावन बसयला. सो डॅडी आनी मामी दोतोरागेर गेलोली. मामीगे रिपोर्ट येवपा आसलोलो. तेगे ब्लड टेस्ट केलो 2-3 खूब भाशेचे केलो, 5-6 भाशेचे ब्लड टेस्ट केलो. तेका चेस्ट पेन जातालो. सो थँक्स टू एवरीबडी की तुमी प्रेयर्सान तेका दवरलो म्हणून. सगलो रिपोर्ट तेगे बरो येयला आनी डॉक्टरान तेका सांगलां सारकें हांव कोत. तेका मातशें टेंशन जालो उपरांत ती हें जाता. सो ती दिसान मातशी टेंशनान आसलोली. सो तेका ते मातशें चेस्ट पेन जावपा लागलें. पूण अदरवायज सगलें बरें आहा. मायक आनी म्हाका मंडे आपयलें. सो मायची ECG काडलेली न्हू. सो मायची मातशें कितें मेळ्ळा चेस्टाचें. सो तेका मातशें केरफूल राव सांगलां मायक. तेका हिंग राव सांगलो. ती रावना आसतना ती घारा गेल्या. सो मामी गेलो थिंगा तेच पगली आतां पोपडी कितें जालां कितें ना. तेगे मोबायल स्विच ऑफ पडलो. सो आमकां टेंशन स्विच ऑफ पडलो म्हणून मोबायल फोन कशें करतली कितें म्हणून. आनी हांव आनी मामी सकाळीं पणजी गेलोली. मामी गेली आधार कार्ड पॅन कार्डाचे प्रॉब्लेम जाले म्हणून. पयलीं पिलार केली. पिलार मागीर म्हणलें मंडे यो आयज जावपाना. मागीर पणजी गेल्यार ती म्हणलें हिंगा आमी कोन्नाय चोयल्यार उठलो. तेका चड गो अशी मोबायल घेवन बी बसपा संवय ना बाबाक आमगेल्या. तेका अशें ड्रॉईंग बी अशें कितेंय बी घालून दिताय. तिंगा मोबायलार बसत तो. हिंग जायना तेका मोबायलार चड वगत बसपाक. अशें आनी हांवें सकाळीं ह्या दिसांनी म्हाजी वखदां चालू आहा न्हू. तेका लागून सकाळीं पणजे गेलो. ती टॅबलेट न्हू म्हाका 3 घेयल्यो सकाळीं विटामिनाची. सो ते म्हाका न्हू ते वतान कितें जावपा लागलें. घारा पावलें म्हणून घुंवळ येवपा लागलो. कितें जावं म्हाका कळना जालें. हांव बाबा मम्मी कोण तेंकोन दिलें. ती अशी वतान हें जालोली. पूण तेणी कॅर घे बाबा मॅफिकोड अशें कितें केलें आनी हांव न्हिदोलें. जायना जालें. मागीर उठोन मागीर हांवें बाबा न्हिदायलो. आनी म्हाका लागल्यान ती म्हणून तूं येनाका आपूण वयता दोतोरागेर. डॅडी आनी आपूण वोसोन येता. सो आनी डॅडी आनी ती गेलोली. सो थिंग सांगलो न्हू तेगे रिपोर्ट फ्रायडे येतो म्हणून. सो तेगे रिपोर्ट येयलो. आनी थँक्स टू एवरीबडी की तुमी ती प्रेयर्सान दवरलेली म्हणून तेगे कांय सगलें बरें येयलां रिपोर्ट. कांय येवंक ना. आनी सेकेंडली म्हाजे दिसा सेटिंग्स कितें प्रॉब्लम जाले युट्यूबाचेर. कित्याक सांगता कित्याक कमेंट तुमी म्हणटली कितें मोदें कमेंट सेक्शन ओपन आसता, मोदें कमेंट सेक्शन ऑफ जाता. हांव अपलोड करता तेन्ना ऑन दवरता पूण मागीर ऑटोमॅटीक ऑफ पडटा. मागीर म्हाका हांव ऑनलायन आसता तेन्ना हांव चॅक करून ऑन करता. तरी पूण तें परतून ऑफ जाता सेक्शन कमेंट सेक्शन. कितें आहा तें म्हाका खबर ना. कशें कितें सेटींग आलोलां कितें जालें तें. आनी दिसान टायमूय मेळना तें मोबायल घेवन पळोवपाक चोवपाक कशें कितें तें सेटिंगाचें. आतां बसलें मातशें मागीर मेळटा तुमकां. गायज आयज सांजचें बनाना बन्स केलोले. मिनी बनाना बन्स. सो तेगी रेसिपी हांवें शूट केल्या आनी ती रेसिपी तुमकां कडेन शेअर करता आतां. ओके, आतां रेसिपी स्टार्ट करता. हाय एवरीबॉडी, आम्ही बनाना बन्स करता आता. हे बनाना 15 बनाना हा. ऑइल, बेकिंग पावडर 1.5 स्पून, कर्ड, शुगर, एग आणि वनिला एसेन्स. घालता. साखर, बेकिंग पावडर, एग, वनिला एसेन्स,
मिक्सरार मारता. आता थोडं तो ग्लास फ्लावर थोडं घालतो. हो ग्लासभर व्हाईट फ्लावर घातला. मिक्स करपाचें. आता दाबून दवरपाचें. अर्देवर दाबून दवरपाचें. पयलीं आतां चावता अर्देवर दवरलें तेका ते मिक्स करता. जाय जाल्यार इल्लें मीठ तुमच्यान घालूंक जाता. मीठ घालीन. गाईज याचे मिनी बनाना बन्स केले. तुम्ही बी गोरायच्या एक फीडबॅक दिया कसं चालतंय. हे मिनी बनाना बन्स केले. तुम्ही घरा कडेन करा. चड केळी हाडले उत्ता ते केळ्यांचे मागीर तुमी हे रेसिपी प्रमाणे करा आनी शेअर करा सगळ्यांक. थँक्यू. गाईज डॅडीन मिनी बनाना बन्स केले आणि तुमकां सांगता हांव टेस्ट करून. बरें जाल्यार तुमी बी घरा करा ब्रेकफास्टाक नाजाल्यार इवनींग चायेक आनी आमकां सांगाय मागीर फीडबॅक. ओके गाईज तुमकां आतां बनाना बन्स कशें लागले ते सांगाय म्हाका कमेंटान. ओके सो आतां अपलोड करतना केअरफूल रावतलें हांव. कमेंट सेक्शन ऑनून दवरतलें. चोयता तरी पूण सेटिंग कितें प्रॉब्लम जाला सर्च करून मागीर हांव चोयतलें कितें तें. पूण सद्याक ऑन आहा मागीर कमेंट सेक्शन. आतां हांवें चोयलां आनी इफ तुमकां बरें दिसलें जाल्यार तुमी घरा कडेन ट्राय करा आनी म्हाका कमेंटान सांगल्यार कशें दिसलें तें. ओके मिरची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज. बरें दिसला जाल्यार शेअर करा प्लीज तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिली कडेन. ओके सी यू नेक्स्ट व्लॉग.